मातेऊ, मार्क, लूक, जुआंव असे सोगी इवांजेलिस्ट जेजून जुआंवलाचे स्नान घेतल्या विशीं उल्लेख करतात. ते देखून हे गणित चारित्रिक रीतीन प्रामुख्यताय जोडता. जेजून स्नान घेतलें अशें म्हणूंक सुवार्थकाराक उणेपण बगणांगी, जेजूक स्नान घेवंक उणेपण बगणांगी, वा ताका स्नानाची गरज आसली गी, ही सवालां मोतींत आसूनय सुवार्थकार जेजूच्या स्नाना विशीं बरयतात म्हळ्यार परत ही गजाल महत्वाची जाता. जेजून आपणा लागीं पातक आसा, आपणाक स्नानाची गरज आसा म्हणून स्नान घेतलें न्हय, बगार स्नान घेवच्याक पातकी मनशाचे लायनीक तो मेळ्ळो. ताणें स्नान घेतल्यांचे लायनीक मेळचें ताच्या मनशापणाचो आनी ताणें आमचें किरकोळपण स्विकार केलें म्हणल्याचो आरसो तर सर्गीचो ताळो ताच्या देवपणाक आरसो धरता. लुकाचे सुवार्थेंत एक विशेष रितीन जेजूचें स्नान विवरिलां. लुकाचे सुवार्थेंत स्नान घेतिल्लो जेजू मागण्यार आसा आनी ह्या मागण्या वेळार दैवीक उगडापण म्हणले परी 3 गजाली घडतात. सर्ग उक्तो जाता, पवित्र आत्मो जेजूचेर पारव्या रुपार देंवता आनी जेजू देवाचो पूत म्हणले विशीं ताळो आयकता. लुकाचे सुवार्थेंत जेजून ताचे जिणयेच्या विविध प्रमुख गणितां वेळी मागणें केलें म्हणून आमी वाचता. देखूनच लुकाचो वांजेल मागण्याचो वांजेल म्हणूनच नांवाडला. जेजूचेर पवित्र आत्मो देंवता देखून मुखल्या अध्यायांत देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा म्हणून जेजू आपलें मिसांव सुरू करता. देखूनच हो पवित्र आत्म्याचो वांजेल म्हणूनय नांवाडला. लुकाचे सुवार्थेंत जेजूचें स्नान आनी ताचे उपरांत सर्ग उक्तो जावचो, पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवचो आनी ताळो आयकुचो, हें सर्व वा ह्या घडितांत मिसांवा खातीर जेजूची मागणी जाली म्हणलें स्पश्ट जाता. स्नान घेतल्यांचे लायनीक मेळलेल्या जेजून मागणें करतना ताचें मिसांव उगडापें जालें. आमच्याय मागण्या वेळी जेजू मात्र आमकां उगडापो जाता न्हय, बगार पवित्र स्नानांत लाभलेलें आमचेंय मिसांव उगडापें जाता.